Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. बुट्टे वेळार पैकुळचो पूल मोडून पडलो. सरकारान सद्याक अशे तरेन प्लेटी घालून मुरमुणे, पैकुळ आणि मेळावळेकारांक तात्पुरती वेवस्था केल्या. चवथी पयलीं गांवांत उदक पावोवपा खातीर नेटान यत्न चल्ल्या म्हूण मामलेदारान प्रुडंटाक सांगलें. स्पेशल टेक्नॉलॉजी वापरून अंडर वॉटर घालताले ते काम चालू आसा आणि चतुर्थी पयलीं चड करून आमी लोकांक उदक दिवंक शकतले अशें म्हाका दिसता. आतां ही लायन विल बी अरावंड 150 मिटर HDPE टेक्नॉलॉजी एक आसता तिका आनी ती फिक्स करून ऑलरेडी न्हंयेन देंवपाचें काम म्हाका दिसता 2-3 दिसांनी चालू जातलें. आतां ऑलरेडी जॉयनींग थंय चालू आसा आनी थोड्या दिसांनी जेन्ना उदकाचें लेवल मातशें कमी जातलें तेन्ना दुसरे वाटेन उदक हाडून दॅट मिन्स कॉपर डॅम घालून एक्सकेवेट करून ही पायपलायन भितून घालतले म्हणजे नदीच्या भितून जमनीच्या सकयल आनी मागीर परत फिलींग करून मागीर उदक परत सोडटलें. सो हे सगळ्यो गजाली अरावंड ह्या 2 म्हयन्या भितून जावंक जाय पण चतुर्थी पयलीं उदक दिवपाक मेळटलो. तात्पुरती वेवस्था केल्या खरी, मात गांवच्या लोकांक बऱ्योच अडचणी आसात. जाता तितले बेगीन सरकारान पूल उबारचो म्हूण लोकांची मागणी. पूल गेल्ल्या कारणान आमकां इबाताक ह्यो असो बंदारो आसा आनी बंदाऱ्याक सरकारान गव्हर्मेंटान प्लेटी घालून दिल्ल्यो आसा आनी जरी आमी ह्या प्लेटींच्यासून येतले जाल्यार आमकां 20 अर्द वरांची वाट रानांतल्यान चलोन येवचें पडटा आनी ते चलोन येतना वाटेर जायत्यो अडी अडचणी येतात. जनावरां मेळटा आनी तितून कितें आसा बायलां भुरगीं बी येता येवपाक सारकें मेळना तरी गव्हर्मेंटान आमकां ही सुविधा करून दिल्ली आसा येवपा खातीर. तुमकां तो बोंडलाच्यान रोड दिला पळय ताचो कितें प्रॉब्लेम जाता? बोंडलाचो रस्तो आहा पळय तेका टायमींग घातलेला फॉरेस्टान आनी तेका टायमींग आहा तो 8 ते 8 आसा आनी रातचे येतले नायटीचे बी येतले पळय तांकां खूब त्रास जाता. म्हणजे बोंडलाच्यान तशें ते सोडिना रातचे अशेंच येवचें पडटा. रातची जनावरां सगळीं मेळटा आमकां हांगा सगळीं रातचे येवपाक सुद्दां भंय दिसता मातशें. आनी ते सरकारा कडेन हांव मातशें निवेदन करता की आमचो पूल आहा पळय तो बेगींतल्या बेगीन तो रेडी करचो आमचो. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.